ज्या सहकारी बँकेनी ठेवीदारांचे पैशांचे गुड्डुलासांव केला अशा बँकेकडल्यान पैसे फारीक करून ठेवीदारांचे पैसे परत करतले। बुडीत बँकेकडल्यान डिसेंबर 2024 मेरेन पैसे फारीक करपाची मोख सहकार खात्यान दवरला अशी माहिती सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी दिल्या। तशेंच सहकार बँकेनी फेक रिणाचो व्यवहार आणि हेर गैरकारभारांचे सहकार खाते कारवाय करतले अशी माहिती लेगीत मंत्री सुभाष शिरोडकरान दिली। हे तिन्ही बँकांतले विशय जशें पयलीं बरेच पयलीं म्हणजे 2022-2023 न्ही बरेच पयलीं हे मिसमॅनेजमेंट जाल्लें आसा आनी ताजेर आमी 2-3 हॉटेल घातलेले आसात की जे पयशे रिकवरी करपाक जाता। उदाहरणार्थ काही फेक लोन्स आसात, काही लोन्स रियल आसात म्हणजे बरोबर आसात, पण जी फेक लोन्स आसात तांचेर वेगळे पद्दतीन एक्शन घेवचें पडटलें आनी जेणे खरेंच लोन घेतिल्ले आसा 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख तांचे कडेन जितले जाता तितले बेगीन रिकवरी करून जांगेर कोणाले डिपॉझीट जे आसा पळय ते डिपॉझीट आमी रिफंड करपाक पळयतात। जितले शक्य आसा तितले जाता तितले बेगीन म्हणजे आमी डिसेंबर हे टार्गेट दवरला 2024 डिसेंबराक टार्गेट जितले मॅक्सिमम रिकवरी करपाक जाता। दुर्दैवान अशें आसा की ह्या सोसायटीनी एसएस सुद्दां हे करूंक म्हणजे बँक सुरू करता आसतना जावूं एखादी तांची मनाची भावना बी बरी आशिल्ली, पूण जशे पयशे येवपाक लागले तशें तशें मागीर तांची वृत्ती जी आसा पळय ती बदलत गेली आनी बदलत गेली कशी म्हणजे ताजो अपव्यवहार करपाचो गैरव्यवहार करपाचे हे तांचे हातूंत सुरू जाले आनी त्यामुळे विजनरी बँक नंतर मागीर तुजी ही बँक तांची महिला आदान मार्शेन आनी तिसरी अष्टगंधा ही बिचोली अशे 3 बँको जे आसा पयलीं ते सद्या सामके रेड लिस्टाचेर आसात आनी 2024 पर्यंत ताचो जो कितें व्यवहार आसा पयलीं फकत तांचो व्यवहार चालू ना। आमी जे लक्ष दवरला ते लक्ष म्हटल्यार एसेट्स तांचे फायंड आउट करपाचे, एसेट्स जम जाल्यार डिस्पोज ऑफ करपाचे आनी जे कितें आसात ते आनीक जांचे कोणाचे रियल लोन आसा ते रिकवरी करपाचे आनी जे बोगस केल्ले आसा पळय त्या संबंधी ऑफकोर्स हे सगळे बँकांनी क्रिमिनल केसीस वगैरे फायल जाल्ले आसात। आमचे कॉपरेटीव डिपार्टमेंट आसा पळय कॉपरेटीव डिपार्टमेंटान केसीस फायल केल्ले आसात। आतां काही वेळ जाता कितें अशा प्रकारचे क्रिमिनल केसीस वगैरे फायल जाता पळय ते वेगवेगळे टप्प्याचेर पेंडींग उरतात आनी डिले जाता। एक्चुअली तो हे जो प्रोसेस आसा तो मातसो एक्सपायर्ड जाता।